page 9, A19. मिसाची भेट सुरू जाता, आमी सगळीं थंय आसाव्या. आमचो यादीक भितर सरता, आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादीक भितर सरता, आमी सगळीं येवकार दिवया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो येवकार दिता तुमकां सगल्यांक भयणीनो आनी भावनो ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आमची खाजगी मागणी इंतेसांव आसा ती मनांत दवरया आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसांव आसा तें मनांत दवरून तांचे पासून आमी मागया. आयज आमी एक बिशप, ताचें नांव जोझफात कुनेसवीक हाचें फेस्त समरुमता. वो लुथवेनिया म्हणटा पळय त्या गांवांतलो, त्या देसांतलो आसलेलो. आतां तांच्या काळार ऑर्थोडॉक्स जे पळय क्रिस्तांव आसलेले कॉन्स्टंटिनोपोलाचे, ताणें कितें केलें, सगल्या क्रिस्तांवांक आपले सायडीन घेतले. मागीर आनी एक ग्रूप असो तयार जालो. ताणें तांकां सगळ्यांक परतून रोमच्या रिती प्रमाणे रोमांक ताणें आपले सगळें भेटयलें आनी हाका लागून खूब तांचे मदें वाद विवाद जातालो. तो एक वेपारी आसलेलो आनी 25 वर्सांचो आसतना ताणें अशें येवजिलें की हांव आतां म्हजें जिवीत सगळेंच ते पळय बाजिलियन म्हणटा पळय ते मोटवाशी आसलेले तांचे बरोबर ताणें प्रवेश घेतलो. ते टकीचे आसलेले पूण ते हांगसरूय आसलेलेत म्हणून थंयसर ताणें प्रवेश घेतल्या उपरांत तो खूब मागणें करतालो, उपवास करतालो, पिराचीत करतालो आनी हे भाशेन तो अदीकान अदीक देवाची जाणवायेन बरो आयलो आनी अभ्यास बरो करूंक लागलो. त्या काळार थंयसर पाद्री बरे शिकूंक नासलेले, शर्माबादी नासलेले, कांयचे कांय करताले. पूण ताणें एक देखीव जिवीत जियेल्या उपरांत ताका मोटवाचो म्हणजे फुडारी केलो आनी फुडारी केल्या उपरांत रोखडोच ताका थंयसरलो आर्च बिशप केलो. हे भाशेन तो आर्च बिशप जाल्या उपरांत ताणें आख्खी आपली डायसीस पळय आसा थंयसर ताणें प्रगती करूंक प्रयत्न केले आनी सगल्या जाणांक ताणें बरी देख दिली आनी तांचें जिवीत अदीकान अदीक बरें केलें. तो जेन्ना इगोर्जेंत येतालो तेन्ना तो आपली तकली जमनीक बागोवन हे भाशेन देवाक नमस्कार करतालो. जेजूक म्हणटालो तो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर, हांव पातकी, म्हाका पातकांतलो सुटय, हे भाशेन तो मागणें करतालो. आनी खरेपणी तो देखीवंत आसलेलो देखून लोक सगळो दुसऱ्या म्हणा हितून त्या हितून गेल्लो तोय परतून आयलो. प्रोटेस्टंट न्हय ते, पूण ते क्रिस्तांव, ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव. अशें केल्या उपरांत ते थंयसर ताचे शी येताले म्हणून इगोर्ज मातयेन म्हणजे रोमन कॅथलीक जातालेत म्हणून ताचे पळय कोंत्र आसलेले, ताचेर कोंत्र आसलेले. ताणें ताका एक दीस धरलो, मारलो आनी ताका दर्यांत उडयलो. दर्यांत म्हणजे न्हंयेंत उडयलो. न्हंयेंतलो मागीर ताका काडल्या उपरांत इतली मागीर कन्वर्शन जावंक लागली, सगळे जाण कॅथलीक जावंक लागले, म्हणजे कॅथलीक म्हणजे रोमन कॅथलीक जावंक लागले. हे भाशेन ताच्या जिविताच्या उदाहरणांत हें सगळें घडोवन आयलें. भयणीनो आनी भावनो, आमकांय खूब सोंसचें भोगचें पडटा कित्याक आमी जेजूचे पाटलावदार. पूण सोंसता भोगतना आमी सदांच जेजूक एकवटून तें भोगूंक जाय. आमी तो ते भाशेन करूंक ना जाल्यार आमी देवाचें भोगसणें मागया आनी सगळीं जाणां काळजांत तोंड म्हणया, हांव पातकी सोड पुदेतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो,
म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. भावार्था खातीर दोगटोगतेल्या क्रिस्ती लोकां पासत भोव मोगाळ बापा, तुजे अगणीत जाणवायेचे मांडावळीन तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणांत तुजे पवित्र सभेक वांटो मेळचो म्हूण तुवें निर्मिलें. तुज्या नांवा खातीर कोश्टां दोगांक सांपडलेल्या आमच्या भावा भयणीक तुज्या पवित्र आत्म्याची घोटाय दी. सोंसणीकायेन आनी मोगान तांची काळजां बोर आनी आपल्या कोश्ट आकांतांनी तुजेर विस्वास सांबाळून तुवें बासायलेल्या सासणीक जिविताची खरी आनी विस्वासी साक्षीदारां तीं जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योंत पावलून फिलोमेनाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या भावा, तुज्या मोगाची खबर आयकून म्हाका व्हड संतोश भोगता आनी बुजवण मेळटा. तुवें क्रिस्ती भावा भयणांची काळजां समाधान केलें म्हूण म्हाका खबर पावल्या. हे पासत तुजो कायदो पाळूंक म्हज्यान क्रिस्ता सवें धीर घेवन तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव अदीक तुज्या मोगाक उलो मारूंक आनी तुका विनंती करूंक फुडें सोदतां. हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्याहून अदीक आतां क्रिस्त जेजू खातीर कैदी तुका विनंती करता. कैदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनिसिमा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो नासलो, पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलो तसोच तुकाय तो चड फायद्याचो जातलो. हांव ताका तुजेशी पोत्तून धाडटां आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटां. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कैदी आसतना तुजे नांवी म्हजे चाकरी करूंक ताका आंगास म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजे मानियताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुज्या उदार कशेन येवचो आनी हांवें तो जमोवन घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनिसिमाक घडये तुजे सोशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत काडलेलो जायत की तो दुसरी तुजी बरोबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावून अदीक वाडतो. एक अपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली अपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सवें भाव कसो तो तुका कितलो अदीक अपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलो तेच भाशेन ताकाय घे. ताणें जर तुका कितें वायट केलें वो तो तुका कितें देणें आसा जाल्यार तें म्हजें
हिसाबांत घाल. हांव पावलू म्हज्या हातान काशायेन बरोवन दितां. हांव फारीक कोत्तलों. तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना. तूंच म्हजें रीण. तर म्हज्या भावा, सोम्या सोवें भाव कसो हो उपकार म्हाका कोत्तलोय म्हूण रावतां. क्रिस्ता सोवें म्हजें काळजाक नवो जीव भर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. आमचो जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो. दुमालो भोगतल्यांक खातीर तो नीत कोत्ता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो साखळ्यो सर्वेस्पर तोडून उडयता. आमचो जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलेल्यांक नीट उबीं कोत्ता. पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. आमचो जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर आपुरबाय कोत्ता. पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिणकेचे पिणकेत तुजो देव तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता. सासणाच्या सासणांक आमचो जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उद्गाराक उबी रावया. Sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy soy. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांव रावतां तीं सुबां होलां दितेलीं. Sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली. नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पळय, हांगा आसा, तें पळय, थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात. तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो पळय हांगा आसा, वो तो पळय थंय आसा. भायर सरूं नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंतराळार थावन जोगडावणे मारता आनी अंतराळा सकयल आसा तांचेर लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण ते आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे सोंस्तीन ताका भायर रावचो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू जावन आसा देवाचो पूत. तो स्वर्गांत थावन आमचे सोवें आयिल्लो आसा आनी स्वर्गींची वाट तो आमकां दाखयता. पूण तोच जावन आसा स्वर्गींचें राज. कित्याक लागून?
आमी आयकलां वाचलां की सगल्यो वस्तू शब्दासून उपजवलेल्यो आसात आनी हो शब्द जावन आसा जेजू. कांयच ना जें ताचें सवें घडोवन येवंक ना. पूण आमी म्हणटल्या हें ओद्रूस कशें आयलें तर ताणें आमकां सगल्या जाणांक आपल्या सारकीं केलेलीं आसा. ताणें आमकां एक गूण दिल्लो आसा, तें म्हणजे स्वतंत्रपण. आनी स्वतंत्रपणांत आमच्यान निवडूंक जाता. कितें निवडूंक जाता? ताचें आयकोन आमचें जिवीत सारूंक जाता, वो आपलेपणांत आपलेपण, आमची मोती, आमची जाणवाय ती वापरून आमचें जिवीत आमच्यान सारूंक जाता. आनी तशें करीत तर आमी ओद्रूस आमचेर ओडून घेता आनी आमी वायट जावंक लागता आनी दुसऱ्यांकूय वायट करूंक लागता. आतां अशें जालें की ना, मागीर कितें जाता? आमी मागीर लोकांक कितें चलता पळय तें सगळें गोंदळांत पडटा. गोंदळांत पडलें म्हणजे तें सर्गीचें राज न्हय. देवा सोबें रावलीं की ना आमी शांतीन आसता. आमकां सगळें स्पश्टपणें दिसता आनी आमी हे भाशेन देवाच्या राजांत जियेता. आतां ऑनेसिमस म्हणटा पळय तो एक कैदी आसलेलो. कोणा बरोबर कैदी? पावलू भाशेन. आतां पावलू कसल्या कारणाक कैदी आसलेलो आनी ऑनेसिमस कित्याक लागून कैदी जालो तें आमी पळोवया. पावलू जेजूची बरी खबर सगळ्यांक परगट्टालो म्हणून जेजूच्या नांवा पासत ताका दुमाळो दिलो आनी तो बंदखणींत पडलो बरें कोत्तालो म्हणून. पूण ताणें जेजू भाशेन सगळें सोंसलें, सगळें दुसऱ्या पासत वापरलें आनी बंदखणींत आसतना ताणें बरी खबर जेजूची दिवंक सगळ्या जाणांक म्हण हितून ताणें दिली. ऑनेसिमस थंयसर आसलेलो, पूण तो कित्याक थंयसर आसलेलो? तो एक गुलाम आसलेलो. त्या काळार भाडकारांक गुलाम आसताले. गुलाम तांचे एक नोकर कशें आनी एक जानवर कशें आसतालें. ताका बिलकूल मान नासलेलो. पूण देवान आमकां ते भाशेन रचूंक ना न्हय. आतां फिलोमेन म्हणटा पळय तो एक भाडकार आसलेलो आनी वो ऑनेसिमस ताचो गुलाम आसलेलो. म्हणटच एके वतीन तो कैदीच जालो ताचो. म्हणटच कितें जालें? तो थंयसरलो पोवन गेलो म्हणजे ताका मागीर बरेच फटके पडटाले, कित्याक ताणें हें वायट केल्लें आसा म्हणून. ताच्यान केन्नाच ताचे सुरशिलो पयस वचोंक जायनासलेलो. तो मरो पर्यंत थंयसरूच आसूंक जाय आसलेलो. म्हणटच तो गेल्या उपरांत ताका थंयसरूच दवरलो आनी थंयसर दवरल्या उपरांत ताका बंदखणींत घातलो आनी थंयसर ताका पावलू मेवलो आनी पावलून ताका सांगलें जेजूची बरी खबर सांगल्या उपरांत ताणें सगळें आयकून घेतलें आनी सो खुशेन ताचें जिवीत ताणें जेजूक दिलें आनी तो क्रिस्तांव जालो. आतां क्रिस्तांव जालो म्हणटच पावलू कितें म्हणटा? तूं आनी हांव एकूच. तुजे मदें आनी म्हजे मदें फरक कांयच ना. आमी दोगूय जाण क्रिस्ता सोबें एक. आतां तो कितें म्हणटा? तुवें आतां पोत्तून फिलोमेनाशी वचोंक जाय आनी ही चीट तो फिलोमेनाक बरयता आनी म्हणटा पळय म्हजे भाव, तूं ताका तुजो भाव म्हणून आतां पत्कर. तो गुलाम न्हय तुजो, तो तुजो भाव क्रिस्ता सोबें. तूंय एक क्रिस्तांव. तुवें सगळ्या जाणांक उर्बेवंत केलेली आसाय, आखाय तूं आतां उर्बा दी, ताका तूं पत्कर आनी हे भशेन आमी सगळें काम वेवस्थीत कोत्तेलें हांव. आनी ताका जाता जाल्यार तुवें ताका म्हजी शीं धाडूंक जाता, कित्याक म्हाकाय तो खूब फायद्याचो पडटलो जशे भशेन तो तुकाय आसा. पूण तुका जाय जाल्यार तुवें ताका दवरूंक जाता, पूण तुजो स्वभाव ताचें सगळें बदलोंक जाय, कित्याक तोय तुजे भाशेन एक क्रिस्तांव. तर आमी वेगवेगळे म्हणल्यार तूं कामां कोत्ता, पूण ही वेगळीं कामां सगळीं आमी जेजू सोबें कोत्ता. जेजूचें राज हे भाशेन आमी बांदून हाडटा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सगल्यांनी आमी एकामेकाक कशे भाशेन पळोवंक जाय? जेजू सोबें. जेजू म्हजे सोबें आसा, जेजू तांचे सोबें आसा आनी आमी एके कुडींत सगळीं जाणां वावुरता आनी हे परी सर्गीचें राज ताणें स्थापलेलें आसा. तें उदीक आनी उदीक आमचें सोबें अणभवच्याक, ताचें देणी आमकां मेळच्याक आमी सदांच ताका हाजीर जावंक जाय. ताका हाजीर जाली म्हणटच आयच्या उद्गारान सांगलां ते प्रमाणें
जशें एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणांचे तोस्तुंगी फळां दिवंक जाय पूण रावत जाल्यार सुबां फळां दितलो. कसलीं? ती पवित्र सोबेची फळां जी जेजूच्या जिवितांत आसलेलीं ती आमी एकामेकाक बरे भशेन लेखतल्या, बरें कोत्तल्या आनी दुसऱ्यां पासत मरोंक पर्यंत तयार आसतल्या. आमच्या हातो शेवंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता ताका हाचेर जावया. कुडींत मनांत ओतम्यांत तो येता. सगलें आमचें सगळें आसा तितलें आपणाचेर ओडून घेता आनी आमकां आपलें जिवीत उदीक आनी उदीक फावो कोत्ता. ह्या जिवितान आमी जितलीं जिवंक लागता तितलीं आमी ताचे सारकीं जावंक लागता. आमचीं उतरां कोन्यो चाल आमच्यो न्हय पूण ताच्यो जावंक लागता आनी जेन्ना आमी त्यो उद्गारता कोत्ता तेन्ना सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हणून आमकांय तें दिसोंक लागतलें, अणभवंक लागतलें. वय हे परी आमी मागणें कोत्ता आसतना ह्या आमच्या सगल्या संवसारा पासत मागया. तशें जायना पूण जावंक शकता फकत आमी मागया आनी देव आमचें आयकतलो. सोरपोदेदारा आनी काकूळटसरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुमकां आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही यावचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 28, C1. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मागता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव दयाळ बापा, आमी खालतेपणी भेटयता ती मागणी आनी दानां दुलोबायेन मानून घे. तुजी विस्वाशी सेवा करूंक दोगदावणी भोगतात ती तुज्या पुता जेजूच्या योजनांत आपणाक वांटो मेळ्ळा म्हूण आनी तुज्या विंचलोल्या भुरग्यां सांगाती आपलीं नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण संतोशान बरो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोजफात तुज्या रोगता साक्षान तुज्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली.
हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे अचूकतायेन क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन पोरसोळायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरोंती संतसान तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 dolbaraचो सोर्बेस पोर्तू स्वर्ग आनी संवसार बोला तुझ्या वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनच्या पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोड पोरगोटुया सोम्याचे तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी आद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भणेची कागळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदितार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवठान आमी सगळें करून अदीक आनी अदीक ताची भागीदारां भुरगीं जावया. ताचें सवें आमच्या बापाक आमी मोहिमा दितल्या आमच्या उतरांनी कन्यांनी आनी चालींतल्यान तो ताका एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें
आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आमच्या काळजांत शेवंक हे मागणे आतां म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा हांव. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 64 D31. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्काराचे शक्तीन तुज्या चाकरांक स्वतांत थीर कर. तुज्या पुता फाटल्यान आपलो खुरीस घेवन वेतोल्या आनी ताचे पासत कोश्ट दोग भोगतल्या तुज्या भावार्थ्यांक विघ्ना मदें संतोस्ती आनी क्रिस्ती भावार्थाक साक्षी दिवंक तांकां गोठायेन बोर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना कोश्ट दोग आमी सोंसता दोन कारण आसतात. एक, आपलेपणाक लागून आमी तें उद्रुश आमचेर ओडून घेता आनी आमचे उद्देशीन तें दुसऱ्यांक वांडटा. दुसरें म्हणजे आमी जेजू सारकीं बरीं मनशां आनी बऱ्या मनशांकूय तशेंच घडटा पूण तांचो स्वभाव वेगळो आसता. तीं जेजूक एकवटून रावतात आनी हें सगळें संवसाराच्या सोडवणी पासत तीं तें सोंसता भोगता आनी हे परी जेजूची खरी पाटलावजारां जातात. तुमी तशेंच भाशेन कोत्तात आनी ही कृपा आमकां अदीक मेळच्याक हो आशिर्वाद आमी घेवया आनी भाग्यवन फ्रांसीस कडेन आमी मागया. तेच भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जावच्याक. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
येद्याणे खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसिसा वर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटां Amen. आनी सोर दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 96 F23. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वायट कोतोल्या